हाय गायज गुड आफ्टरनून. आज जाले 12:30 जाले कित्याक आमकां डॉक्टरान सांगलोलें तेणी हॉस्पिटलान फोन केलोलो आयज मॅफीक फिटनस सर्टिफिकेट दितो म्हूण सांगलोलें तेणी. सो फोन मारलोलो सकाळीं भायर सरचे पयलीं तेणी सांगलें बेगीन न्हिनाका 12:30च्या भितर यो 12 ते 12:30. सो गाडी सारकी मेळ्ळी जालोली सो गाडी बी सगळी वॉश करून आतां 12:30 आमी पावले. आज चोयता फिटनस सर्टिफिकेट दिता सांगल्या न्हू मॅफीक. सो होपसो आयज तेका दिल्या पुरो फिटनस सर्टिफिकेट मागीर ती हेका वयतली कंपनी वयतली. खूब जाणां विचारताले मॅफी केन्ना वयता काय म्हणून. सो तेका आयज बरी फिटनस सर्टिफिकेट मेळ्ळे उपरांत मागीर कंपनी तेका कॉल येता तेन्ना तो मागीर वयतलो. होपसो आन्सर्स मेळ्ळे म्हणून खूब जाणां विचारतालीं. आतां आमी चिंचोण वयतलीं मागीर बाबा हाडूना आनी मॅफी चिंचोण वयतलीं. थोडेशें काम आहा आनी मागीर परतून कुडक वयतलीं. हाल्यां आमकां काम आहा बाबागेर घेवन आनी परवां म्हाका GMC वचों जाय मातशें चॅकअपा. सो मातशें चॅकअप उरला करपाचो. सो तेका लागून आमी थिंगा खूब जाणां म्हणटा कमेंट मारता तूं मामेगे घरा कडेन आसोता आमगे कामां सोंपनाय आमगे काम आहाय न्हू मॅफी तेन्ना सगलीं काम जाताय आमगेलीं. म्हणटा तूं मामेगे घाला आसोता परतून कुडका कित्याक केलें हिंग कित्याक रावना आमगे न्हू काम आहा त्या प्रमाणे आमी एडजस्ट करता. कित्याक बाबाक घेवन जायना वता न्हू आतां पळय बाबाक आमी हाडलो चिंचोणा जाल्यार बाबाक घेवन येवचें पडटा हिंगा आनी बाबागेर मागीर सगलें वता भुरग्यां जायना घेवन भोंवपाक आनी दोनूय घरां म्हागेलीं न्हू हांव हिंग रावना थिंग राव एकूच हें दोगांय घरां आसलें. सो आज चोवया कितें सांगता तें हॉस्पिटलान. काय जाता आमी चिंचोण वचून येयल्या मागीर मोबायलाक कितें प्रॉब्लम जाला स्पिकर चलना. म्हाजे विडियोज नाजाल्यार कोणाक फोन मारता न्हू ते चलना आवाज येयना. हांव नको कितें जालें तें आतां म्हाजें सगलें आतां मोबायलाचेर आहा विडियोज. जेवणाचे बी शूट केलो जाल्यार सगलो डेटा वतून आतां कितें करूं कांय समज म्हणून आतां घरा वचोन मागीर पणजे वयतलें. वॉरंटीचेर आहा न्हू मोबायल. EMI अजून चालू आहा. EMI मागीर मोबायलाची सप्टेंबरान काबार जातली. बोरो तो गेलोलो म्हारगेलो आनी GB चड आहलोलो कित्याक म्हाका GB प्रॉब्लम जातालो एडिटींगा बी सगळे प्रॉब्लम जाताले. मोबायलाचेरूय कोत्ता म्हणून कित्याक लॅपटॉपाचेर म्हाका तितू हें ना संवय ना प्लस मोबायलाचेर संवय आहा एडिटींग बी म्हाका हातीर बसलो आहा फास्ट जाता. तेका लागून सो मोबायल हांवें गाडयेनूच दवरलोलो आनी भितर गेले आमी कितें काम आहलो तें केलें आनी येयलें तें बील येयलो बील घेवन येयलां लायटीचें. कित्याक मोबायल बील पे कोत्तो आहलो GPay कोत्ता मोबायल गाडयेन आहलोलो तेका लागून बील सारकें घेवन येयलें. आतां जालें 2 दिसोन म्हाका घडयाळ बी कांय घालूंक नाय मेन चिंचोण हांवें मातशें देंवलें मॅफीक मातशें काम आहा तें तो देंवलो आहा. आनी आतां जेवतलीं ते 2 अडेज जाले दिसता म्हाका जेयताय आनी मागीर घरा वचोन पणजे वयता मोबायलाक घेवन. मोबायल पावना आतां कितें जालें तें. घारा फोन मारलोलो बाबा मेळटालो मागीर मेळटा. आयज आमी येयल्या रिच क्लासीर जेवपाक मॅफी आनी ते ड्रेस चोवपाक बरो मेळत जाल्यार घेतोलें. Why? Why Baba not talking, Mama? Why Mama not talking with Mama? Huh? आता गिराला व्हिडिओ काढा म्हणून खोजलो. आयज आमी येयली पणजेसून म्हाजो मोबायल हाडलो घरा सो तेणी सांगिल्लें सेटींग कितें आसलेलें म्हणून जाल्यार तेका लागून म्हाजो वॉल्यूम स्लो जाला. भुरगीं हाय काय म्हणून घरा आसलें वय बाबा आहा म्हणलें मागीर बाबान कितें सेटींग बी हालयला आसता म्हणून रावचुया. दादा दोथूया आपलें तो आतां मामा नाहली न्हू सो तेणें सेटींग हाडलो तें सारकी करून दिली मागीर मोबायलांनी. मागीर आमी येयली मागीर बाबाक खावपाक येयलें च्यायेक कितें येयलें डेनू हासो डेनू दादा दायकोता
तो ते चिड्डिता ना ते लायक ना चिड्डिल्यार नेनू माझ्या मम्मा हुंय गेलेली काय वे यू वेंट what time you came Paksata oh तेन्ना डॉक्टर सेट गिफ्ट येयलो दिलो तेका तेन्नाच्या फ्रेंडान सो तितून तेका ग्लासीस मेळोले सो तो ग्लासीस दाखयता सो ग्लासीस आय थिंक चिचोणे गेलो न्हू आहलो थिंगा ते हांवें ते म्हाका आती कडेन दिश्टी पडले तो हांवें ते काडले हिंग शेवतो म्हणून सो तो चोय दाखय तुमकां ब्रिंजॉल तुमकां ब्रिंजॉल फ्राय रेसिपी हाडल्या ओके माझी स्टायल सो हांवें ब्रिंजॉल घेला वॉश केला मीठ तांतें मिरसांगा पिठो उड्डी पिठो आनी रवो ओके पयलीं ब्रिंजॉल कातुता आनी मागीर मेळटा तुमकां ब्रिंजॉल कातुल्ले हांवें रावंड ओके आतां तेका मीठ घालता मीठ उड्डी पिठो मिरसांगा पिठो हांवें मिरसांगा पिठो मातसो चड मारला आमकां तिखसाणी लागून ओके तुमकां जाय तो तुमी मारूं जाता आतां हें सगळें मिक्स करता सगळो मसालो लायला आनी आतां हें मातशें दवरता 5 ते 10 मिनटां आनी मागीर तांतें आनी रवो लावन मागीर दाखयता तुमकां घेयला फोडला रवो घेयला आनी ब्रिंजॉल ओके पयलीं तांतयान बुडयता तापोवन दवरलेली तेल घालता फायल टाकल्या मटन ब्रिंजॉल फ्राय केला आहे मागीर स्टायल कशें जालें तें सांगा ह्या कमेंटान गायज तुमकां आयज तें हाडला ब्रिंजॉल तवा रवा फ्राय रेसिपी क्रिस्पी ब्रिंजॉल फ्राय रेसिपी हांव कशें कोत्ता ती हाडला सिंपल सगळी तशी कोत्ता आसतली सिंपल आनी इजी टू मेक तुमी घरा कडेन कराय आनी मागीर म्हाका सांगी तुमकां रेसिपी बहुत दिसली जाल्यार लायक कराय प्लीज तुमचे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कराय मागीर विडियोज आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गाय सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग इफ तुमकां कोली आनी रेसिपी जाय ती म्हाका कमेंटान सांगा हांव तुमची रेसिपी बेगीन हाडटलें ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज